चोड कुशाल काय भोगता लमाणी सरपंच गोंय राय चलयता मोत्र्याक ती आपल्या गोपान खेळयता आणि गोंयकार आमी तांचो सर्कस पळयता तूच लमाणी गोंयची सरपंच तूं जाली कोंकणी उलोवंक ना पूण तूं हिंदी उलयली गोंयकाराक आमच्या सारकी बुद्द तुवें शिकयली सरपंच तूं जावून कापोस्तादी आपली दाखयली तूंच लमाणी गोंयची सरपंच तूं जाली कोंकणी उलोवंक ना पूण तुवें हिंदी उलयली गोंयकाराक आमच्या सामकी बुद्द तुवें शिकयली सरपंच तूं जावून कापोस्तादी आपली दाखयली सरपंच जाली आतां गोंया कर तूं काबार गोंयच्या लोकांचो विकून सोड लुगार हे सगळे गोडोक मोत्री दिता आदार कारण मोत्री जावना लमाण्याचे कुपार तूंच लमाणी गोंयची सरपंच तूं जाली कोंकणी उलोवंक ना पूण तुवें हिंदी उलयली गोंयकाराक आमच्या सामकी बुद्द तुवें शिकयली सरपंच तूं जावून कापोस्तादी आपली दाखयली तूंच लमाणी गोंयची सरपंच तूं जाली कोंकणी उलोवंक ना पूण तुवें हिंदी उलयली गोंयकाराक आमच्या सामकी बुद्द तुवें शिकयली सरपंच तूं जावून कापोस्तादी आपली दाखयली गांठी सीएम एक दीस जेरूल जातलो गोंयकाराक आपल्या मुठीन दवरतलो कोंकणी उलयचो ना कन्नड उलयतलो त्या दीस बाच्याचो तुमकां उगडास येतलो भाव आनी भयणां न्हिदोन रावों नाका तुमी एकवटान रावोन गोंय सांबाळूंक जाय आमी गांठ्याचे गोंयांत हाडल्यात आमच्या मोत्र्यांनी सरपंच जावन बसल्या वय जिंगा जिंगा मामी भाव आनी भयणां न्हिदोन रावों नाका तुमी एकवटान रावोन गोंयां सांबाळूंक जाय आमी गांठ्याचे गोंयांत हाडल्यात आमच्या मोत्र्यांनी सरपंच जावन बसल्या वय जिंगा जिंगा मामी